आनी दुसरो एक ताजे परस चड म्हत्वाचो विशय आसा ज्याचेर रोहन खंवटे उलयल्यात जाल्यार म्हाका खबर ना, हांवें तरी केन्ना आयकूंक ना किंवा वाचूंक ना. आमचें जें पर्यटन क्षेत्र आसा तें निवळ करपाचें. पर्यटन क्षेत्रां दोन तरांचीं असतात. बुरशीं पर्यटन केंद्रां आनी निवळ पर्यटन केंद्रां. दोनूय कडेन पर्यटन सारकेंच. दुर्दैवान आमच्या गोंयांत जें पर्यटन क्षेत्र निर्माण जालां चुकीच्या निर्णयाक लागून तें बुरशें. आनी बुरशें कित्याक म्हणटा हांव, तें व्यसनांनी भरिल्लें आसा आनी खुबशे पर्यटक फकत व्यसनां खातीर येतात. सोरो भरपूर, गरज ना थंय पसून बार. म्हाका उगडास जाता, खूब वर्सां पयलीं हांव विधानसभेचो वांगडी आशिल्लो आनी हो प्रस्न काडटालो की सोऱ्याचें व्यसन मुद्दम तुमी वाडूंक कित्याक दितात. नवी बिल्डींग वयर सरली रे सरली की सकयल 2 बार येतात. त्या बिल्डिंगेंत रावपी भुरग्यांचेर ताजो फुडें फुडें कितें परिणाम जातलो हाचो विचार करनात. तर तेन्नाचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंग रावजी राणे हांणी म्हाका जाप दिवची की ना, तें पर्यटकां खातीर आमकां करचें पडटा म्हणून. ताजेर जर हांवें विचारलें की तुमचे पर्यटक सगळे गोंयभर भोंवतात, गांवांनी आनी खेडेगांवांनी वतात, पणजे कळंगूट एक वेळार समजुया, मडगांव धरया शार म्हणून, पूण त्या गांवांनी भोंवतात ना न्ही, तर थंय तुमचें हें धोरण कित्याक? ताका जाप नासताली. देखून रोहन खंवटे हांचे मुखार एक आव्हान आसा, जर तांकां इच्छा आसत जाल्यार, की गोंयचें पर्यटन निवळ करपाचें. आनी तें करूं येता. काश्मीरचें पर्यटन निवळ आसा, केरळचें पर्यटन निवळ आसा, गोंयचें पर्यटन बुरशें आसा. कारण हांगा सोऱ्याचें व्यसन, जुगार कासिनोंतल्यान आनी दुसरे तरेन, ड्रग्स जाचो मोठो व्यापारी केंद्र गोंय जावंक लागलां, आनी शिंदळकी ही एका फाटल्यान एक येतात आनी पर्यटन स्थळां आसात ती सोदून काडून येतात. देखून ती आडावन निवळ दवरपाची गरज आसा. गोंय हें थायलंड जावपाक जायना. गोंय थायलंड जालें जाल्यार तें सदांकाळ पर्यटन केंद्र उरचें ना. एक दीस पर्यटन उद्योग बंद जातलो. जे गिरेस्त लोक येवचे म्हणून तुमी अपेक्षा धरतात तेय येवचे नात आनी बारीक लोकांक हें परवडना. देखून पर्यटन उद्योग वाडूंक जायच हातूंत प्रश्न ना, पूण तो वाडयतना तो निवळ आसचो असो प्रयत्न करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता हें आव्हान रोहन खंवटे हांचे मुखार आसा.